अडवलपाल हांगासर वाघ्या बांदाचे उद्घाटन आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हस्तुकी जाले। अडवलपाल गांवांत लागीं लागीं 120 बागायती करपी शेतकार आसात। ह्या बागायतींक उदक खूप लागता म्हूण बांद खूप गरजेचे आसात अशें डॉ. शेट्टी हांणी मुखार म्हळां। डेस्क ब्युरो रिपोर्ट। जेन्ना उदीक म्हणलें आमच्या जिवनान सगळ्यांत श्रेष्ठ उदीक, रस्तो आनी लायट ही आमच्या जिवनाक अत्यंत गरजेची वस्तू। जेन्ना आडावतले तेन्ना आतां सरपंचान सांगल्या प्रमाणे आमचे जे शेतकरी बांधव आहा तांकां खरेंच उदकाचो हे खूब फायदो जातलो। सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां खबर आसतली साळानूत गेल्या वर्सात आमच्या आमदाराच्या म्हणजे आमचे माननीय जे WRD मिनिस्टर आहा सुभाष शिरोडकर यांच्या फंडांसून म्हाका दिसता आमच्या आमदारान कितकीशीच कोटीची कामां केली। चडशे म्हणजे आमचे जे आमठाणे धरण आहा मागीर जे साळान जे बंदार आहा ते कितकेशेच कोटींची कामां जाल्ली। WRD या कामाच्या अंतर्गत हे काम आता चालू जातले आणि बांध हे आमकां खबर आसा की फक्त बांदाचो उपयोग हा शेतासाठी जायना तर त्याच्या लागून विहिरीच्या पाण्याची पातळी आसा ती वाडपा खातीर त्याचो फार उपयोग जाता आणि ते आमच्या गावासाठी फार महत्त्वाचे आसा। आमच्या गावामध्ये आता मायनिंग स्टार्ट जाता अनेक काही आसा पण तरी आमच्या पाण्याची पातळी मेंटेन जावपाची आसा। त्याका लागून आमी चडांत चड बांदाचे दुरुस्तीकरण रिपेरिंग करून चडांत चड बांदाच्या पाण्याचो आमी हांगा वापर आणि यूज करतली। अडवलपाल गांवांत आसा आणि हे जे आमचे काम आसा हे WRD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसा। हांगाचो वाघऱ्याचो बांद आसा त्याचो रिपेर करपाक म्हज्या बरोबर आसा आमचे ZP प्रदीप रेवडकर, सरपंच सुगत्ता सामंत, तशें डेप्युटी सरपंच। अडवलपाल हो असो गांव आसा कांयच ना म्हटल्यार 100च्या वयर 120 सुमार बागायतदार आसा। म्हणजे हल्ली लोकांनी शेती बी कमी केल्या तरी अडवलपाली आमचे खुबशे लोक अजून बागायती धरून आसात आणि बागायत म्हणटकच ती पाणयाची गरज पडली आणि जर हे आमी बांद घालिना जाल्यार हे पाणी व्हांवन वता आणि जर हे व्हांवन गेले की आमच्या जे एप्रिल मे आमचे बांय सुकता त्यामुळे हे बांदांची कामां जावची गरज आसा। आमच्या अडवलपाली आमी पोरू एक बांद केलो, आतां अंदू एक अशें आनी एक आमी 8 ते 10 आमी प्रपोज केल्ले आसा। दॅट मिन्स कितें आमी हांगा सपोर्ट करता फार्मिंगाक। हांव सगळ्यांक ही सगळीं कामां जावच्या खातीर ते रस्त्याचे आसूं किंवा ही आज ह्या कामा खातीर हांव आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांचे मनापासून आभार मानता आणि आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रत्येक फायली खंयच्यान ना खंयच्यान वाड करून ते केन्ना ना अशें म्हणना। तांच्या सपोर्टाच मुळे ही हांव सगळीं कामां करूं शकतात। जर त्यांचो सपोर्ट नासल्यार कांयच जावपाचें नासलें।